आयच्यान आमी डिक्लेअर करता ह्यान फुडें डे टायमिंगाचो ओन्ली PI विथ बॉडी कॅमेरा हो एकटोच चलन दितलो. ताज्या शिवाय पुलीस डिपार्टमेंटाचे कोणूच चलन दिवपा खातीर ह्यान फुडें चलन दिवचें ना. अँड ड्युरींग द नायट टायम henceforth ओन्ली द PSI अँड PI विथ बॉडी कॅमेरा. ह्या निर्णयाक लागून गोंयच्या रस्त्यांचेर फायन मारपी पुलीस दिसप उणे जाले आनी घडये कश्यो गाडयो चलयतल्यांचोय नेट वाडलो. गोंयच्या रस्त्यांचेर ॲक्सिडंट आनी मरणां नित्याचीच. मात फक्त PI आनी PSIच फायन मारूंक शकतात म्हूण सरकारान निर्णय घेतल्या उपरांत नेम मोडटल्यांक धरपाचो आंकडो देंवलो आनी सरकाराची येणावळ लेगीत पडली. मे 2024 आनी मे 2025 ह्या एकाच म्हयन्याची तुलना केल्यार पळयात कितें फरक पडला तो. 2024च्या मे म्हयन्यात वट्ट 42,355 जाणांक येरादारी नेम मोडले म्हूण बूक केल्ले आनी तांचे कडच्यान वट्ट 2,48,83,400 रुपयांची फायन एकठांय केल्ली. 2025च्या मेत नेम बदलल्या उपरांत फक्त 4,978 जाणांक येरादारी नेम मोडले म्हूण बूक केले. हो आंकडो 88% पडलो. 2025च्या मेत फक्त 39,25,000च फायन एकठांय केली. 2024च्या मे म्हयन्याच्या तुलनेत 2,09,59,400 रुपया एकठांय केल्ले. म्हळ्यार सरकारी तिजोरेक 84% उणी येणावळ. 2024 आनी 2025च्या सुरवाती सावन आतां मेरेनचो आंकडो पळयल्यार ट्राफीक नेम मोडटल्यांक फायन मारपाची केशी 82,749 इतले देंवले. जाल्यार फायन मारून एकठांय केल्ली येणावळ 4,31,51,000 म्हळ्यार सुमार 36% पडल्या. ह्या निर्णया उपरांत केशी बूक करपाचे प्रमाण देंवले. मात येरादारीची शिस्त ना ती ना, मरणां नित्याचीच. रॅश आनी बेशिस्त ड्रायव्हिंग चालूच. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी.